गोंयान पावसान बरोच नेट धरला आणि सगळ्या वटेन सगळे खूप सोबीत जाला आणि हीच सोबीताय वाडोवपाक RDS रेन रश आयज तुमच्या खातीर घेवन आयला आनी एक एपिसोड. आयज पळोवया सत्र्यो कोणाक कोणाक मेळटा. चला या. हॅलो हॅलो चिरकुटा काफे तू दोन क्वेश्चन ते चिरकुटा काफे अरे हांगा पळय मरे व्हिडिओ काडटलो ते कडले आन्सर घेता माणा जाणा कोण कितें मरतली. सॉरी नो आयडिया. कृष्णावती साऊथ डिस्ट्रिक्ट आणि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट. रेडी. तुझें नाव सांग. माझे नाव मिलिंद. ओके मिलिंद, तुझो फर्स्ट क्वेश्चन मरे. विच ट्री इज वर्शिप ड्युरिंग वॉटर पौर्णिमा? कोंकणीन सुद्धा सांगू शकता खंयचें झाड. वाडाचे झाड. ओके मागीर गोंयच्या 3 जिल्ल्यांची नांवां सांग. 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा. कुशावती इझी ते डिफिकल्ट फर्स्ट सांगले. कुशावती नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा. हय कॉन्फिडन्सान सांग सारकें आसा. उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा. येस करेक्ट करेक्ट. ओके विच रिनाउंड गोवन कार्टुनिस्ट वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री? ओ ओके नो आयडिया. ट्राय. बरें करता तू. कार्टुनिस्ट खंयचो तुका खबर आसा तो एक? कार्टुनिस्ट 2 ऑप्शन दिल्यार सांगता. ओके. विच फेमस गोवन अल्कोहोलिक बेवरेज हॅज रिसिव्ड GI टॅग? हितून म्हाका 2 ऑप्शन दी. हितून सांगू शकता. ट्राय कर रे. स्टार्ट तुवें सामकी बरी केल्ली. ट्राय. लायक लोकल ड्रिंक आसा. गोवन लोकल बेवरेज, गोवन अल्कोहोलिक बेवरेज. फेणी. फेणी. वी विल कन्सिडर दॅट. ओके बर्थ डेट सांग. 2 ऑक्टोबर. अरे वा. विच ट्री इज वर्शिप ड्युरिंग वॉटर पौर्णिमा सेलिब्रेशन? कोंकणी म्हणटा तुका स्वता इंग्लिशीन सांग. वडाचे झाड. क्वेश्चन. गोंयच्या 3 जिल्ह्यांची नावं सांग. इन द 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन गोवा. तेजेर सांग रे. नॉर्थ साऊथ आणि सुखावती. सुकावती. नॉर्थ साऊथ आणि कुशावती डिस्ट्रिक्ट. हो ते नाव खबर आसलें माय कसं घालूं? म्हाका मोबायलार आसतलो रे. नो गुगल चिटिंग नाव ते ड्रॉइंग काडटालो हांव नाव खबर ना एमा वयल्यान कशें कितें. Yes, you are correct. Huh? Get it there. Yes? तो म्हणजे अशें रे हेजे पणजे बीन काडला पळय हेजे व्हडले हेजेर तशें काय सगळे जाणां गणीत फक्त तो त्याच्या नाव नाव. नको. Which famous alcoholic Goan beverage has received GI tag? काजूची फेणी. गांधीजीचो बर्थडे केन्ना? 2 ऑक्टोबर. जालें काय. चिरकुटा काफे. ते तू दोन क्वेश्चन ते चिरकुटा काफे. चल हांगा यो. चल ना हे ना Which tree is worshipped during water पौर्णिमा? बनियन ट्री. बनियन ट्री. ओके. गोंयच्या 3 जिल्ह्यांची नावं सांग. आता कृष्णावती न्यू आणि विचार सांग रे भावा. मागीर काय सांगो. कृष्णावती साऊथ डिस्ट्रिक्ट आणि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट. कृष्णावती. हां ओके. सुकावती बीन न्ही मरे. ना, ना. फ्रेंडान सुकावती सांगला. कृष्णावती न्यू केल्या ती आता फोंडेकारां सेपरेट काडलेलो तो. Which renowned Goan cartoonist was awarded Padmashri? कार्टुनिस्ट. चितपाची ऍक्टिंग तरी कर. खबर आ रे पळा. लाईफ लाईन ना आम्ही दवरू. चुकले 7 करोड चुकले. विच फेमस गोवन अल्कोहोलिक ड्रिंक हॅज रिसिव्ड अ GI टॅग? हे म्हाका विचार हे एक विचार. हांव क्लीन सारा पूरी दुनिया के साथ बेबी ऐकता म्हणून येतो. सांग गो. फेणी. पळय पळय सोरे का ना सोऱ्या प्रश्न विचारूंक जाय. 2 ऑक्टोबर. अरे हॅलो हेंचे आन्सर येता मात्र ना प्रायज घेता आनी सोमता येता. हेंचे येयलो येयलो ते अरे हांगा पळय मरे व्हिडिओ काडटलो ते कडले आन्सर घेता माणा जाणा कोण कितें मरतली. ओके. विच ट्री इज वर्शिप ड्युरिंग वॉटर पौर्णिमा? वडाची पुनव आसा तें आमी खंयचें झाड पुजता? वडाची बनव ते वडाचे वडाची पुनव ना गो म्हणजे वडा येतात. डिस्ट्रिक्ट 3 का नॉर्थ आणि साऊथ मगो. तिसरेला नॉर्थ पोल साऊथ पोल आणि घालतो नॉर्थ पोल साऊथ पोल आणि जाला आणि घालतो जाणा आणि घालतो जाणा आणि तो महाराष्ट्र बोल म्हणजे बॉर्डर क्रॉस करता म्हणजे हांवें रॉंग प्रश्न विचारलो. आहे गोवन खंयचो कार्टुनिस्ट आसा ताका पद्मश्री मेळ्ळो?
कार्टूनिस्ट पद्मश्री भूषण मिळाला बाबा. पद्मश्री मेळ्ळो. राजदीप नाईक. राजदीप नाईक. राजनीत नाईक कोण तो नाटक हा. नाटक कलाकार तो न्ही आमकां कार्टुनिस्ट आहे ताका विच फेमस गोवन अल्कोहोलिक बेवरेज हॅज रिसीव GI टॅग आशिल्लो गोवन अल्कोहोलिक बेवरेज अल्कोहोलिक. गोवन फेणी. हेजो बर्थ डेट सांग. महात्मा गांधी बर्थडे 2 ऑक्टोबर. विच ट्री इज वर्शिप ड्युरिंग द वटपौर्णिमा सेलिब्रेशन. Banyan tree. Your next question. Name the three districts of Goa. Three district. तिसवाडी पोंडा केपें. Tiswadi, Fonda, Kepe. आणि तालुका कितें? Taluga. District. Which renowned Goan cartoonist has got the Padma Shri award? Goan cartoonist. खबर आसा? Which famous alcoholic Goan beverage has got a GI tag? Tiger, cheetah. You all know it. Just to me. फेणी काय उर्राक? फेणी? Yes. Penny. 2 ऑक्टोबर. Congratulations. थँक्यू. Which tree is worshipped during the Vattapurnima celebration? Banyan tree. Very good. Which renowned Goan cartoonist has got a Padma Shri award? Goan Sorry. cartoonist. Goan cartoonist Padmashri award. No idea. Name the 3 districts of Goa. North Goa, South Goa, Kushavati Goa. Which famous Goan alcoholic beverage has received the GI tag? No idea. The indication. No idea. I need the birth date of this one. 2 October. Which tree is worshipped during the Vattapurnima celebration? Banyan tree. Okay. The next question. Name the 3 districts of Goa. South Goa and Very good. Okay. Next question. Which famous Goan cartoonist has received the Padma Shri award? Which famous Goan alcoholic beverage has received the GI tag? फेणी. Very good. You answered this correctly and you will get a prize. Okay, हेजी म्हाका birth date जाय. 2 October. Which tree is worshipped during the Vattapurnima celebration? वॉर्ड पळय फाटल्यान आसा तुमच्या. Next one. Which famous Goan cartoonist has been awarded the Padma Shri? आय डोंट नो. Okay. The 3 districts in Goa. कुशावती, नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. Which famous Goan alcoholic beverage has received the GI tag? फेणी. ते आमचे कोकोनट फेणी. Yeah, both Feni's are. I want his birth date. 02 ऑक्टोबर. Which tree is worshipped during Vattapurnima celebration? वडाचे झाड. वडाचे नाव. Name the 3 districts of Goa. नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, कुशावती. Okay. Name a famous Goan cartoonist who has been awarded Padma Shri or who had been awarded Padma Shri. फेमस कार्टुनिस्ट ते मात खबर ना. Okay. Next question. Which famous Goan alcoholic beverage has received GI tag? उर्राक. This is wrong. Okay. खंयचो रे आन्सर सांग मरे. आणि एक आन्सर कर. राम तुमचे. कितले आन्सर केली सध्या तुवें? सारखे 1-2 केले आणि फेणी. एक आन्सर करेक्ट केलं तुका प्राइज. हेजी बर्थ डेट सांग. कोणाची? 2 ऑक्टोबर. हॅलो हॅलो Hello everyone. हॅलो हॅलो एव्हरीवन. My name is. हॅलो. Which tree is worshipped during the Vattapurnima celebration? आमच्या वडाचे झाड. बॅनियन ट्री. बेनियन ट्री. Which famous Goan cartoonist was awarded Padma Shri? Cartoonist. कार्टुनिस्ट. कशें म्हटलें? नालायक का? कार्टुनिस्ट कोण आसा रे? तिने सिंचन केलं. हा, कितें केलं? गोवाचा म्हटला. गोवा. कोण म्हटलें ना? कोण म्हटलें? ना सिंचन तेणे. जपानान पावलो. Name the 3 districts of Goa. खंयचे 3 डिस्ट्रिक्टाची नांवां सांगा तुम्ही. आमचे कारवार, काणकोण कर्नाटका. आणि सत्तरी.
धारबांदोड्या झाले हय. आता तालुका सांगा तर तालुका तिसवाडी सत्तरी काणकोण आणि याच्या पयलीं तुवें कितें सांगलेलें? डिस्ट्रिक्ट बार्देस बार्देस ना याच्या पयलीं तुवें कितें सांगलेलें? नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा नॉर्थ दोनों सॉरी यस नॉर्थ आणि साऊथ येस ब्रो तू जा ओरा लॉस केलो असं काही नाही कट करा कट Which famous Goan alcoholic beverage has received GI tag? सोरिता ना ऐकूंक ना ना खरें ऐकूंक सांग रे ते सोरिता ते न्हू सोरिता आहे काय सोरिटा ते चेडू अशें आपण बॉटलेन तिथे उभे ते रोजिटा रोजिटा सोरिटा कितें I don't want the brand name. Go back side. फेणी त्याची बर्थडे बापू 2 ऑक्टोबर 2 ऑक्टोबर माझ्याकडे ना गार्डियन बरी पडटा अरे माझ्याकडे ना रे हांव दवरता फाटल्यान तुझ्या गाडयेन हांव बसता पहिलो प्रश्न वडाची पुनव जाता पळय तेन्ना आमी खंयच्या झाडाची पुजा करता? वडाची पुनाव बेनियन ट्री न्हू गोंयच्या खंयच्या 3 डिस्ट्रिक्ट्सांची नांवां सांग. नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा आणि कुशावती फेमस गोवन कार्टुनिस्ट जेका पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळो. गोवन कार्टुनिस्ट ना नो आयडिया ओके गोवाज अल्कोहॉलिक बेवरेज जेका GI टॅग मेळ्ळा. अल्कोहॉलिक बेवरेज कॅजू कॅजू वॉट फेणी ओके व्हेरी गुड. लास्ट एक सांगा प्रायस दिलो. हेजी बर्थडे 2 ऑक्टोबर आयचो एपिसोड सोंपोवच्या पयलीं तुमचो प्रश्न हो पळया. हू इज नोन एज द फादर ऑफ कोंकणी? तुमचे आन्सर्स म्हाका कमेंट्सान कळया, आमी वाट पळयता. आणि अशाच आनी कार्यावळी खातीर पळयत रावा RDX गोवा.